पळयता की डे बाय डे जी रेंट बायक रेंट कार जी आसा हाजो एवरी डे बेजिसाचेर आमी पळयता की एक्सिडंट जो आसा हो जायत आसा आनी आयज आमी पळयता सकाळी सालिगांव हांगासर एक रेंट कार जी आसा ती ओमनी कारीचेर मारलेली आसा। खंय तरी आयजूय आमी पळयता की रेंट कारीचो एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। ह्याच एक्सिडंटान कितें सांगूं सोदता की रेंट कार जी आसा आनी रेंट बायक जी आसा हाचे जे वाडट्यो एक्सिडंट आसा ताचेर। ह्या दिसांनी म्हाका दिसता आमी पळयतात की कंटिन्युअसली रेंट कार ज्यो आसा तेजे एक्सिडेंटाची जी हें आसा पर्संटेज वाडत आसा आनी चडशे एक्सिडेंट जाता ते सगळे ते इनटॉक्सिकेटेड स्टेट म्हणजे पियाल्ले कोण आसतात, पियातात तेंचे कडेन तो कंट्रोल वता आनी ते मोखतात। आतां ते येता आसतना सालिगांव ज्या तरेन ओमनीचेर तेंच्यांनी गाडी मोखल्या म्हाका दिसता आमचे खरेंच आमच्या गोंयकारांच्या लायफाक हे धोकादायक। म्हणजे तूं आपले सगळे बऱ्या भशेन सेफ्टी सगळे हे सांबाळटा फॉलो करता आनी तूं गाडी चलयता आनी कोण तरी ऑपोजीट सायडीन फूल स्पिडीन येता आनी तुजेर मारता, तुजी कांयच मिस्टेक आसना जाल्यार अशें जावचें न्ही। म्हाका दिसता कितें तरी दिसाय मेन्शन केल्लेलें की जर असो ह्या वेवस्थेन सांबाळलो कोणी पियाल्ल्या जावं आनी कितें हितून स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। एक सिग्नल वचपाक जाय की आमी टॉलरेट करचे ना की भायले कोण येवन हांगा पिवन गाडयो चलयतात, आमी टॉलरेट करचे ना म्हणून ताका लागून म्हाका दिसता स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेतली वचपाक जाय। तेंची लायसन्स जे आसा हे परमनंटली कॅन्सल जावपाक जाय। अशें कितें तरी स्ट्रिक्चर जर आयलें जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर नियंत्रण येतलो आनी जर ताका एक बारीक फायन मारलें आनी आमी सोडून दिलें जाल्यार म्हाका दिसता परतूनय आमी म्हणजे चिंतपाक जाय की गोंयकारांची लायफ ही इम्पॉर्टंट आसा, ही प्रेशियस आसा आनी ते कोणूय अशे भायरच्यान येवन आमच्या लोकांक अश्यो गाडयो मोकल्यो जाल्यार आमी हे टॉलरेट करूंक शकना। सो म्हजें एकूच हें आसा की अशें कितें केन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर जावपाक जाय आनी कोण ड्रायव्हर आसा तेजे परमनंटली लायसन्स कॅन्सल जावन वचपाक जाय आनी जर कोणी त्या हितून कोणाची लायफ गेली जाल्यार फक्त लायसन्स नासतना तांकां इन प्रिजन म्हणजे तांकां भितर जेलीन घालून तेंचेर कारवाई जावपाची गरज आसा जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे हेजेर एक नियंत्रण येता।